प्रशंसा करणार नाही. आम्ही रणग्रस्त फिरायला प्रोजेक्ट माणूस आम्हाला तिथं पुनर्वसन इथं आणून 20 वर्ष झाली आणि इकडे रस्ता नाही, काय नाही, पाणी नाही. कधीतरी सोडलं तर 8 दिवसांनी एक वेळा तिकडे रात्री तर 12 वाजता पाणी येत आहे. हां, कोणी जागा असल्याला भरतोय, झोपलं त्याला पाणी त्याच्या वाटून परत 8 दिवस नाही. म्हणजे एवढी गैरसोय ह्या गोया गव्हर्नमेंटने आमची केलेली आहे. ती जबाबदार गोय सरकार. आम्ही काय स्वतःहून इथं आलो नाही. आमचा जमीन 100 एकर जमीन आमची गेली. 3 गुंठे जाऊन आम्हाला इथं बसवले आणि भिकेला लावले या गोया सरकारने. तुमचा आमदार आणि खासदार कोणी आलं नाही? असेच 5 वर्षांनी एकदा आमदार आणि खासदार येणार. इलेक्शन त्यावेळी मध्ये कोण येतं मागायला येतात, नाही तर काय नाही. मत मला तेवढे येत आहे, हे करतो आणि ते करतोय. 5 वर्ष झाले म्हणजे बसले जागा. आम्ही गट पेटायचो आणि ते पेटायचं. माझे नाव गुरुदास काशीराम नाईक. हांव पुनर्वसनान रावता. आज आमकां 20 वर्सां हांगा जाली. आतां 108 जर फोन मारला जाल्यार 108 पेट्रोल पंपा मेरेन येता. हांगा ताका रोड ना म्हणटा आणि ती भितर घाली ना. आणि दोडामार्गाला येवंक गेली जाल्यार ते महाराष्ट्र बॉर्डर म्हणटा. महाराष्ट्र बॉर्डर आसल्या त्याच्या तांकां परमिशन ना. त्याच्या खातीर आमचे पेशंट असले जाल्यार पेशंटाक आमकां थंय व्हरपाचें पडटा पेट्रोल पंपाचेर. आनी थंयच्यान आमकां 108 घालून बांबोळे नाल्यार म्हापसा व्हरचें पडटा. आणि ते गव्हर्नमेंटान आमकां रोड ना दिवंक त्याच्या खातीर आमकां हे सगळे प्रॉब्लेम जाता. घेऊया मी कशा तांकां सांगलें पयलीं सांगलां. लास्ट टायम जर पेपरारूय दिल्लें तेन्ना ते आंदोलनाक बसले, उपोशणाक बसलेले 4 दीस. तेन्नाय तांकां सांगलें हे म्हटलें 4 दीस अशें करून हे कोण केअर करता, कोण येवंक ना थंय. हांवें म्हटलें अशें उपोशण करुया की थंय वचून बसुया म्हटलें तेंच्या दारार. पयलीं रस्तो करा तेन्ना उठता म्हणून. तांकां आमच्या पांया कडेन म्हटलें हाडून दाखय. आमी तेंचे कडेन लेटरां दिवपाचें ना, एप्लिकेशनां दिवपाचें ना. कशें तें म्हटलें करून दाखय. आनी रस्तो म्हटलें करून 200% म्हटलें हांवें सांगलें तांकां रस्तो करून दिता. म्हाका हांगा घर बांदून आतां 20 वर्सां जालीं. हांगा आमचें पुनर्वसन जालें. गोवा सरकारान आमकां हे जागो दिवन हांगा घर बांदपाक लायली. तर इतली वर्सां आमी दुसऱ्याच्या जाग्यासून हांगा येतले आनी कशी तरी घर आतां 100-125 घर जाले. 120 सुमार 204 प्लॉट ह्या पुनर्वसनात. तर आमकां येवपाक वचपाक ना महाराष्ट्राचोय रस्तो ना आनी गोंयांतल्यान आमकां भितून येवपाकय रस्तो ना. हांगासून भायर आमचे भुरगीं आतां शाळेत वगैरे वयतात न्हू, तेंचे पावसात बी हाल जातात सामके. अशें फेरी मारून वयचें पडटा. तरी हाचेर मातशें सरकारान हे दिवचें म्हणून आमी खूब फावटी की उपोशण केलें आणि रस्त्यासाठी खूप भांडले, पण अजून काय त्याचे ऍक्शन घेऊन ना. आता सरकारानच तुमकां हांगा हाडलें न्ही 20 हो, सरकारानच आमकां हाडलें. अजून त्याच्यावर तुमकां रस्त्याचे रोडाचे काय हे सांग. आणि दोनही सायडीच्यान ना रस्तो. म्हणजे महाराष्ट्राची जागा आसना सर, ती महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या अंडर येता. त्या कलेक्टराक सुद्दां आमी 2-4 फावटी वचून मेळ्ळे, पण ते वरशीक महाराष्ट्राच्या कलेक्टरान सुद्दां काय त्याच्यावर उचल घेवंक ना. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी लागता न्हू. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी लागता. सर जास्त प्रॉब्लेम म्हणजे आमचं सिलेंडरचं. सिलेंडरची गाडी येना. सिलेंडर गाडी घालना म्हणटा तुमी. अच्छा, सिलेंडर हांगा येवपाक आता सिलेंडर बंद जालो सर. ह्या महिन्यात येवपाचो तो येवंक ना सिलेंडर. सिलेंडर झोपल्याला हाडपाक खोलप्या घरात दवरप. ॲम्ब्युलन्सचो प्रॉब्लेम. ॲम्ब्युलन्स बी रस्तो नसल्या आता पेशंट आमकां ह्याच्यार व्हरचो पडटा पेट्रोल पंपाचेर थंय व्हरप. तेन्ना मागीर ते ॲम्ब्युलन्स फुडें. आम्ही खास करून मेघश्याम रावत आमचो ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट आणि त्यांचे ब्लॉकाचे सगळे वांगडी, आणि आम्ही खास करून ह्या साळ पुनर्वसन ज्यांचे पुनर्वसन केल्लें आमच्या लोकांक उदक दिवपाक त्यांनी सगळ्यांनी सॅक्रिफायस करून सरकारान तांकां हांगा घातलें. आनी म्हाका आमच्या मेघश्यामान सांगलें की असो असो इशू आसा. म्हणलें आमी तांकां या, आमी मतां खातीर मत वचोन थंय मतांची मागप ना, कारण मनीस प्राणाचे दृश्टीन म्हाका दिसता हो इशू आमच्या ब्लॉकान पयलीं घेतलेलो. तांचो उदकाचोय प्रश्न आशिल्लो, पूण जेन्ना हेंची फिजिकली आमी येवन पळयलें की आमकां महाराष्ट्रान वचपाक पडटा आनी महाराष्ट्राच्यान परत गोंयांत येवपाक पडटा. रस्तोय खंयच ना आनी तांकां सारकें ॲम्ब्युलन्स येवपाक शकना, कारण ॲम्ब्युलन्स गोंयचे भायर वचपाक शकना. तांकां रस्त्याची कनेक्टिविटी ना. सो एमर्जन्सी कितें आसल्यार तांकां भायर वचपाक मेळना. नॉर्मल तांकां तांचे जे स्टुडंट्स आसात तांकां स्कुलांत वयतलो जाल्यार सुद्दां प्रॉब्लम. पावसांक तांचो वेगळो प्रॉब्लम. त्या भायर उदकाचो प्रॉब्लम. सो पूण उदकाचो प्रॉब्लम हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटाक मेघश्यामाक की ताणें तांचो तो इशू हातीन घेतलो, आंदोलनूय केलें आनी मागीर ताणें स्वता हें जावन तांचो तो इशू आसा तो सॉल्व जाला उदकाचो.
पूण त्यांचो आतां प्रमुख प्रश्न म्हणजे रस्तो. तांकां गॅस सिलिंडर येवपाक शकता, एम्ब्युलन्स येवपाक शकता, आनी तांकां म्हणजे तांकां सगळ्यांक काडून अशें कैदेन घातलेल्या भशेन उरल्या ते. आनी तांचो कांय ना, तेणी एक्चुअली सॅक्रिफायस केला गोंयच्या आमचे जनतेक उदक मेळचें म्हणून ते सगळे सॅक्रिफायस केला. जवळ जवळ 204 प्लॉट्स, 204 प्लॉट्स, 130 घरां आसा त्या भायर. म्हणजे मनीस प्राणाचे दृश्टीन म्हाका दिसता मतदानाचे दृश्टीन तांकां इम्पॉर्टंट ना, कारण थोडीच घरां आसा, पूण मनीस प्राणाचे दृश्टीन तांकां आमी तांचे बरोबर रावतले. हो इशू आमी डेफिनेटली काडटले आनी तांकां सोल्युशन दिवपाक आमी पूर्ण प्रयत्न करतले आनी तांचे बरोबर आमी आसा. तांकां आमी सांगलां आमी मतदानाक येवना, आमी तुमकां मतदान जाय तांकां करा, आमकां कांय येना, पूण तुमचे बरोबर आमी रावतले म्हणून.